नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे सगळ्यांक वेलकम. आमची सोलार सिस्टम जे आमचें घर आसा ती डिस्कवर करपाक आमी हालीं भायर सरिल्ले आसात. खुबशे एपिसोड जाले, ताचे डेफिनेशन्स कितें, ती कशी तयार जाली तें सगळें आमी पळयलें. आज आमी आमचे सोलार सिस्टमाची जी सायन्स आसा, जो एक आखो ब्रांच आसा एस्ट्रोनॉमीन, प्लॅनेटरी सायन्स, तो स्टडी करपाचो एक ल्हानसो प्रयत्न करतले. पण प्लॅनेटरी सायन्स स्टडी करपाक थोडे यंग सायंटिस्टूय हांगा आयिल्ले आसात. पयलीं तांची वळख करून घेवया. हाय, म्हजें नांव देवश्री कामत. हांव मॅरी इमॅक्युलेट गर्ल्स हायस्कुलान 9वेंत शिकता. हाय, म्हजें नांव रेणुका पालेकर. हांव मॅरी इमॅक्युलेट गर्ल्स हायस्कुलान 7थाक शिकता. हाय, म्हजें नांव रचना पेडणेकर. हांव पिपल्स हायस्कूल 8थांत शिकता. हाय, म्हजें नांव श्रीदत्त पेडणेकर. हांव पिपल्स हायस्कूल 5थाक शिकता. हाय, म्हजें नांव अनिरुद्ध कामत आनी हांव पिपल्स हायस्कुलान 5वेंत शिकता. सोलार सिस्टम हाजे बद्दल आमी शिकत आसात न्ही. सोलार सिस्टमाची थोडी आमी डेफिनेशन्स पळयले. आमी एक फास्ट तुमकां कितले कळ्ळा तें हांव रिविजन करूं. सो देवश्रीच्यान स्टार्ट करुया. फर्स्ट डेफिनेशन आसा क्लासिकल प्लॅनेट्स. म्हणजे कितें गो बाय सांग. जे आमच्या एन्शंट ग्रीस लोकांक दिशिल्ली ती आनी जी मूव जाता ती प्लॅनेट. आकाशान मूव जातात ते 7 वस्तू म्हणजे सन, मून बी सगळे. ओके, मर्क्युरी, व्हीनस, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न. आमचे फुडले डेफिनेशन कितें आशिल्लें. डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स, न्यू प्लॅनेट्स. रेणुका तू सांग, व्हॉट आर डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स. जे नवे डिस्कवर केल्ले कोणे, सायंटिस्टांनी. खंयचे आसा ते रचना सांग. युरेनियस, नेपच्यून आणि प्लुटो. ओके, हे 3 जाले. फुडें अनिरुद्ध सांग आनी कितें डेफिनेशन आशिल्लें. इन्फिरियर आणि सुपिरियर. इन्फिरियर म्हणजे खंयचे. इन्फिरियर आसा ते सन आनी अर्थाच्या मदीं आसा ते, आनी सुपिरियर मार्स आनी भायर. बरोबर. सो आनी एक डेफिनेशन आसा इन्फिरियर एंड सुपिरियर प्लॅनेट. अर्थाच्या भितर आसा हांकां इन्फिरियर प्लॅनेट्स आनी अर्थाच्या भायर म्हणजे मार्स बी सगळे तांकां कितें म्हणटात, सुपिरियर प्लॅनेट्स. सो हे सगळे डेफिनेशन पळयले. मॉडर्न डेफिनेशन 2006 सालांत केले. सो सोलार सिस्टमाचे नवे डेफिनेशन आसा, तातूंत 5 वस्तू आसात. व्हॉट आर द 5 थिंग्स ऑफ द सोलार सिस्टम सांगात पळोवया. सन, टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स, गॅस जायंट्स, dwarf planets, small solar system bodies. व्हेरी गुड. सो पार्ट जाले तुमकां न्ही. सो तुमकां आतां सगळे पार्ट आसा आमच्या सोलार सिस्टमात कितें कितें आसा ते. आज आमी आनी थोडी डेफिनेशनां पळोवया. सोलार सिस्टम आमचो सायन्स आमी कशी स्टडी करूं शकतात. एक क्लासिफिकेशन आसा सोलार सिस्टमाचे. ग्रुप्स केल्या प्लॅनेटांचे. इनर प्लॅनेट्स, आउटर प्लॅनेट्स. इनर प्लॅनेट्स खंयचे आसतले. मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ आनी मार्स. आणि बाकीचे 4 जे व्हडले आसा ते आउटर प्लॅनेट्स. ओके, सर म्हाका एक क्वेश्चन आसा. सांग विचार. इनर प्लॅनेट्स आणि आउटर प्लॅनेट्स म्हणजे कित्याचे इन आणि कित्याचे आउट. ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन. सो इनर आणि आउटर कित्याक अशें म्हणपाक जाय, ताका एक डेफिनेशन आसा. आमचो सन गरम सगळ्यात. सनाच्यान 600 मिलियन मायल्स अंतराळात सनाची गरमी हांगा पर्यंत पावता, मागीर ती कमी पावता. सो हो पोर्शन गरम आणि हो पोर्शन मातसो थंड अशें मानतात. ओके, सो आणि 600 मिलियन मायल्सार एक इमॅजिनरी बॉर्डर आसा, एक बाउंड्री आसा, ताका म्हणटात फ्रॉस्ट लायन. सो फ्रॉस्ट लायनाच्या भितर हांगा चित्रान पळय सारकें दिसता, हांगा पर्यंत पावता न्ही. सनाची गरमी हांगा पर्यंत पळय चित्रान दिसता पळय, आनी हांगा काळोख आसा. सो सनाची गरमी पावता ते सगळे इनर आणि हॉट, आणि जे फ्रॉस्ट लायनाच्या भायर आसा ते आउटर प्लॅनेट्स. हो फरक आसा. ओके, आणि एक फरक आसा टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट्स. टेर हो शब्द आसा, लॅटिन शब्द टेर म्हणटात. टेरा. टेरा म्हणजे कितें, अर्थ. टेरेस्ट्रियल प्लॅनेट म्हणजे कितें आसतले, लायक द अर्थ. सो लायक द अर्थ म्हणजे कोण, अर्थ, मार्स, मर्क्युरी आणि व्हीनस. व्हॉट इज लायक द अर्थ. कित्याक ते अर्था भशेन आसात. ते रॉकी आनी स्मॉल आसात, धाकटे आसात आणि सॉलिड आसात. हांचेर 4 तुम्ही वचूंक शकतात काय ना. आमची स्पेसशिपा गेले थंय ऑलरेडी. पण जुपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यूनाचेर तुम्ही रावूंक शकतात वचून. दे आर बॉल्स ऑफ गॅस. जुपिटरान भितर घुसले जाल्यार न्ही, अशें एक्चुअली जायना, पण एक आमी थियरी करूया, तुम्ही दुसऱ्या सायडीच्यान भायर पावतले. कित्याक सांग, इट इज हॉलो. कित्याचो तो, गॅसाचो. यू कॅन लँड देर. पण हांगा लँड करूं शकता. आता आमी सगळ्यांचेर लँड ऑलरेडी केल्लें आसा. ओके, फुडें कितें आसा, फ्रॉस्ट लायनाचे ते भितर आसात. सो गरमी इतली सनाची थंय आसा की जेन्ना ते फॉर्म जाले, जेन्ना मेटल्स म्हणजे कितें, धातू. कसले असता धातू. आयर्न, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. हे मेटल सुद्धा मेल्ट झाले इतली गरमीन. आणि ते सगळ्या प्लॅनेटांचे कोर म्हणजे कितें, इनर पार्ट. सगळ्या प्लॅनेटांचे कोर मेटलाचे असतात. दे आर मेटॅलिक कोर प्लॅनेट्स. आणि भायले प्लॅनेट्स गेशियस, तांकां गरमी कमी आसा न्ही. सो दे कुड नॉट फॉर्म मेटॅलिक कोर्स. थंय फातराचे कोर जाले, रॉकी कोर्स. दे आर द बेसिक डिफरन्स आसा हे 2 प्लॅनेटा भितर. ते सारखे आमी शिकूंक शकतात विथ द हेल्प ऑफ जिओलॉजी. प्लॅनेटरी जिओलॉजी असता, तातून आमी स्टडी करतात ते.
ओके. मागीर असता गॅस जायंट्स. व्हॉट आर गॅस जायंट्स? शब्दा वयल्यानूच कळटा. सांगात पळोवया. गॅस जायंट्स हाचो अर्थ कितें? व्हडले असता. जायंट्स आणि तेंचे भितर गॅस असता. गॅस असता. गॅस जायंट्स खंयचे? हे ज्युपिटर, सॅटर्न, नेपच्यून, युरेनस. दीज आर द गॅस जायंट्स. आता गॅस जायंट्साचे एक कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक आसा. ते व्हडले आसात, गेशियस आसात, सगळ्यांक रिंगां असतात आणि तांकां भरपूर चंद्र असतात. ते कशे ते आमी पळोवया. हे चित्र पळया. कॉमिक आमचो अर्थ खंय आसा? आणि मर्क्युरी तर दिश्टीच पडना. बरोबर. सो जायंट्स कोण हातून? हे व्हडले प्लॅनेट्स आसा. दे आर द जायंट्स, दे आर द गॅस जायंट्स. दुसरो फरक आसा आमचे इनर प्लॅनेट्स आणि गॅस जायंट्सान एक डिफरन्स आसा. आउटर प्लॅनेट्सांक कितें तरी आसा. कितें आसता? रिंग्स. जे इनर प्लॅनेटांक नासता. ओके. खंयच्या प्लॅनेटांक रिंग असता? सॅटर्न. फक्त सॅटर्नाक? सर म्हाका दिसता ज्युपिटराकूय रिंग्स असता. हे ज्युपिटराक रिंग्स असा अशें ना. आमच्या टेक्स्टबुकान तेंचे चित्रच ना. चित्रच ना रिंगाचे. तर तुमकां शिकवत ना न्ही. पण तुमकां हांव आतां सांगता. आतां शिकात तुमी म्हज्या कडल्यान. ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून चारूय प्लॅनेटांक कितें असतात? रिंग असतात. दिस इज द डिफरन्स. इनर प्लॅनेटांक नासतात, हांकां चारूय जाणांक रिंग असतात. ते रिंग कितें हे तुमी क्वेश्चन केल्लो न्ही. हे आमी पळोवया. रिंग इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. अंतराळातले धूळ आणि फातर आपल्या ग्रॅव्हिटीन एकठांय करतात ही प्लॅनेट्स आणि आपल्या भोवती एक व्हडलो पट्टो तयार करतात आणि त्या पट्ट्याकूच आमी रिंग म्हणटात. तरेतरेची थियरी आसात, तरेतरेचे डिटेल रिसर्च हे रिंगाचेर केल्ले आसात. ज्युपिटराक 4 रिंगां असतात. ती धुळेची असतात. ताका नांवाय बी वेगळी वेगळी सगळी आसात. सॅटर्नाची रिंगां असतात. सगळ्यांत सुंदर. दुर्बिणीन सुद्दां जर पॉवरफुल बायनोकुलर्सान तुमकां सॅटर्नाक रिंगां दिसतात. पळयल्या तुमी सॅटर्नाची रिंगां टेलिस्कोपांतल्यान? आज सांजच्या येयात म्हजे कडेन, हांव तुमकां व्हरून दाखयता. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. ओके. सॅटर्नाची रिंगां. हो फोटो पळयात. व्हॉट इज दिस? सर हे पेंटिंग न्हय? पेंटिंग न्हय, हे खरे फोटोग्राफ. 1981 कॅसिनी हे रॉकेटान हो फोटो काडिल्लो शनीच्या रिंगांचो. कितलो सुंदर न्ही? व्हेरी ब्युटिफूल. पळय आमचो ब्रह्मांड इतलो सुंदर आसा. आणि रिंगां कित्याची? कितले रिंगां आसात? 7 ना. देर आर हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ रिंग्स. सॅटर्नाक सगळ्यात व्हडली रिंगां आसात आणि लागीं जर तुम्ही गेले जाल्यार तुमचे रॉकेट ताजेर लँड करू शकता? दे आर मेड ऑफ आयस. फातराचे आणि आयसाच्या कणापासून हे रिंग्स बनिल्ले आसा सॅटर्नाचे. आणि सॅटर्नाचे रिंग्सांक 7 डिव्हिजन्स आसा. मदीं मदीं गॅप आसात. तांकां नांवांय आसात. कॅसिनी डिव्हिजन, एनके डिव्हिजन अशी नांवां आसात. आणि 7 डिव्हिजन आसा म्हणून आमकां 7 रिंगां दिश्टी पडटात. एक्चुअली देर आर थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ रिंग्स. They are called ringlets. But Saturn's most obvious, most majestic feature is the extensive system of rings, a graceful collection of ice, rocks, and dust shepherded into place by small moons. Images of the rings reveal lovely scallops and swirls caused by the moonlets embedded within. सर प्लॅनेटरी सायन्स हो कितलो इंटरेस्टिंग आणि डिटेल टॉपिक आसा न्ही. इतली डिटेल रिसर्च आसा न्ही रिंग्सांची. पण सर आमच्या टेक्स्टबुकार कांयच ना. असले कांयच ना. एक इलोसो टेक्स्टबुक ताका 5 मार्क आसतले न्ही. सो इतले कमी आमी शिकतात. पण प्लॅनेटरी सायन्स इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो तुमी आमचो प्रोग्राम पळयत रावात, हातून येत रावात आणि हांव तुमकां ही सायन्स शिकयत रावता. ओके. सो आमी फुडें वचुया युरेनसा कडेन. युरेनसाक 13 रिंग्स असतात आणि नेपच्यूनाक 5 रिंग्स असतात. ती दोनूय रिंग काळी आसात. सो ती खंयच्याय टेलिस्कोपान तुमकां दिश्टी पडूंक शकनात. फक्त ती स्पेसक्राफ्ट घेऊन थंय जर लागीं गेले, यान घेऊन, तांकां दिसल्यात ती. आमी फक्त ती कितें तरी मेथड्स यूज करून डिस्कवर केल्ली, पण आमकां ती केन्नाय दिश्टी पडना. ओके. सो दीज आर मिस्टिरियस रिंग्स. ती आमकां इनविजिबल असतात. आनीक फरक आसा फॉर आवर इनर अँड आउटर प्लॅनेट्स. भितर वयल्या प्लॅनेटांक चंद्र कमी असतात. मर्क्युरीक कितले चंद्र? कांयच ना. विनसाक? कांयच ना. अर्थाक? कांयच ना न्ही. सो अर्थाच्या चंद्राक आमी मून म्हणटात. अर्थाचे सॅटेलायटाक मून म्हणटात. आणि मंगळाक कितले? 2. डेमोस, फोबोस नावाचे 2 आसात. पण भायल्या प्लॅनेट्सांक भरपूर चंद्र आसात. तांकां फॅमिली आसा चंद्रांची. गुरू, ज्युपिटर कितले मून आसात खबर आसा? कितले आसा टेक्स्टबुकान? 16 म्हणटा टेक्स्टबुक. पण अनफॉर्च्युनेटली आता सायन्सान प्रगती केल्या. म्हजो बापूय जेन्ना स्कुलाक वतालो 4th स्टँडर्डान तेन्ना ताज्या टेक्स्टबुकान 16 आशिल्ले. पण आतांय 16च बरयले हा. तुमकां अजाप जातले की 2013 साल पर्यंत, ह्या वर्सा पर्यंत 110 चंद्र डिस्कवर केल्यात. इतले आसात. आणि 67 चंद्रांक नांव दिलां. 63 to 67 चंद्रांक नाव दिलां. बाकीच्यांक अजून नांवां दिवपाचे पेंडिंग आसा. तुम्ही सजेस्ट करात, आमी धाडूया आणि तांणी मे बी ते नांवां दितली. ओके. सो आयो, युरोपा, गॅनिमेड, कॅलिस्टो अशी थोडी नांवां.
Jupiter is the largest planet in the solar system, a massive giant that twirls around so fast it completes a full rotation in a mere 10 hours. The movement of the clouds reveal nearly constant high-speed winds, and the cloud tops are marked by fierce storms larger than Earth, some of which can last for centuries. Jupiter is surrounded by faint rings and more than 63 moons. The largest moons are worlds in their own right, and were seen in even the earliest telescopes. Io, forever pulled and tugged by Jupiter, is volcanically active, spewing sulfur compounds onto its exotic surface. Icy Europa has a cracked surface that very likely hides an ocean somewhere below. Ganymede, with its surface of dark ice and bright craters, is the largest moon in the solar system. And heavily cratered Callisto is marked by the impact of many tiny objects, each one trapped and pulled by Jupiter's overwhelming gravity. सॅटर्न कितले आसात 63. ओके 63 चंद्र आसात. ह्या सालापर्यंत डिस्कवर जाल्ले आसात. भरपूर सुंदर सुंदर चंद्र सॅटर्नाकूय आसात. तातूंतलो सगळ्यात व्हडलो चंद्र सॅटर्नाचो टायटन हाजेर आमचे खूप इन्स्ट्रुमेंट्स रॉकेटां सद्या ताजे दिशेत आसात सोदून काडपाक वेदर देर इज लायफ ऑन टायटन. अशें म्हणलां की अर्थ सोडून जर आनी खंय लायफ आसूंक शकता सोलार सिस्टमान मे बी ऑन वन ऑफ द मून विच इज कॉल्ड टायटन. व्हेरी इंटरेस्टिंग मून आसा हो सॅटर्नाचो. Saturn is also surrounded by more than 60 diverse moons, including cloudy Titan, which has an atmosphere of thick hydrocarbon smog covering an icy surface dotted with methane lakes, sand dunes, and icy volcanoes. Another example is odd Iapetus, with its stark contrast of extremely dark and very white surface features. And don't forget tiny Enceladus, residing deep in Saturn's gravitational thrall. Pushed and pulled by strong tides that help activate geysers, Enceladus alone provides enough water ice to form one of Saturn's tenuous outer rings. युरेनस आणि नेपच्यून हांचे मून आमी पळोवया. ओके युरेनसाक 27 चंद्र आसात आणि ते कशे नाव केल्यात ते तुमच्या बरोबर शेअर करता. एक इंटरेस्टिंग डेटा आसा. ओके जे सायंटिस्टांनी ते डिस्कवर केली तांकां एक ऑर्डर यूज केल्या. विलियम शेक्सपियर हाजे बद्दल आयकलां तुमी? हय कोण तो? सो आमकां ते इंग्लीश लिटरेचरान शिकयलां. इज नॉट सायंटिस्ट इंग्लीश लिटरेचर आनी कितें आसा ताजें सो तो एक फेमस रायटर फ्रॉम युरोप आशिल्लो. शेक्सपियर आणि अलेक्झांडर पोप हे दोन जे रायटर आसात हांचे जी सगळी हे आसात प्लेस आसात तांची सगळी तांणी जे लिटरेचर केल्ले आसा ते लिटरेचराचे तांच्या बुकांतले जे कॅरेक्टर्स आसात पात्रां तांची नांवां हे मुनाक दिल्ली आसात. ओके सो टिटेनिया, कॅलिबेन्स, सायक्लोनेक्स, फ्रांसिस्को ही सगळी जी नांवां आसात युरेनसाच्या चंद्रांची ही खंयची नांवां शेक्सपियराच्या नाटकांतल्या कॅरेक्टर्सांची. दॅट इज इंटरेस्टिंग अबाउट युरेनस. ओके फुडें नेपच्यून. नेपच्यूनाक आसा 14 चंद्र. नेपच्यून हो कोण? समुद्राचो राजा नेपच्यून. आणि समुद्राच्या राजाची सेवा करतात ताजी दासी तांकां म्हणटात मत्स्यकन्या. नेरिड्स म्हणटात तांकां. कितें म्हणटात? नेरिड्स म्हणजे मरमेड्स. त्या मरमेड्सांची नांवां ताच्या चंद्राक दिल्ली आसात. पळय कशें इंटरेस्टिंग आसा न्ही. कशें सिस्टम आसा. सायन्स आसून सुद्धा एस्ट्रॉनॉमी लिटरेचर बी हातूंतले सगळे आमी काव्यातले वाङ्मय आसा तातूंतली नांवां काडून आमी ह्या सगळ्या ऑब्जेक्टांक नेम काडली आसा. ओके सो ही आशिल्ली आमची थोडी डेफिनेशनां इंटरेस्टिंग डेफिनेशनां. आनी एक सुंदर डेफिनेशन आसा आमच्या अर्थाक आनी विनसाक. हांकां कितें म्हणटात? सिस्टर प्लॅनेट्स. कित्याक म्हणटात? सेम. विनस आणि अर्थ हांच्या मदीं एक्चुअली कांय फरक ना. एकूच बेसिक डिफरन्स. कितें सांग? लायफ ना. कित्याक 440 डिग्री आणि आमी मॅक्झिमम 40-50 डिग्रीज. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स की दोन भयण्यो पूण एकाचेर लायफ ना आणि दुसऱ्याचेर लायफ आसा.